येवकार हांव सब्रिता कणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. बेतोडेच्या अपघातात 31 प्रवासी जखमी. रस्त्या कुशीक लवणली बस. जखमीचेर फोंडेच्या हॉस्पिटलात उपचार. अपघाताक अशीरस्त जापसालदार. पणजे स्मार्ट सिटीचे उदरगतीक G20चो लगाम. 15 मार्चा आदी पूर्ण करची पडटली रस्त्याची कामां. केंद्राचो आदेश, म्हणटा पणजेचो महापौर रोहित मोन्सारात. नावेलच्या मनोहर पर्रेकर इंडोर स्टेडियमार सुरू जाली राष्ट्रीय रोल बॉल चॅम्पियनशीप. फुडले 3 दीस चलतल्या खेळांनी 11 राज्यांतले खेळगडे घेतले वांटो. या सप्तकाचे अखेरेक गरम उरतले हवामान. चढावत तापमान परतून वाढून पावतले 30 डिग्रीच्या लागसार. जाता तितले हायड्रेट रावपाचो हवामान खात्याचो सल्लो. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सकाळी बेतोड्या अपघात जालो. बस रस्त्या कुशीक लवणली आनी 31 प्रवासी जखमी जाले. जखमींक उपचारा खातीर फोंडेच्या हॉस्पिटलात व्हरून घातल्यात. रस्तो अशीर आशिल्ल्यान हो अपघात घडलो. हांगा बेगीच राखणे वणत बांदपाची गरज WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायल्या. 16:15 हांगा एक्सिडेंट जालो बिंडे म्हणटा बेतोडा. आनी ती बस ही पयली बस दाबाच्यान फोंडे वचपाची. आनी हे बसीक चडशी भुरगीं आसतात, कॉलेज वचपाची, स्कुला वचपाची. आनी लोक आसता बाजारात वचपाचो. लोक बाजार करता, बाजार करपाक लोक हे बसी आसता. ताका लागून बसीक लोक आशिल्लो. ते लोक अशें म्हणटा की 26 जाण सुमार एक इंजर्ड जाल्ले आसात. आनी अशे लोक खूब आसले. पूण मेजर इंजरी 5-6 लोकांक जाल्ले आसा अशें लोक म्हणटात. आनी दुसरें म्हटल्यार हो एक्सिडेंट जावन हांगा खूब एक भिरांगूळ एक लोकां हें जाला की लोकांक अशी एक्सिडेंट जावची न्ही म्हणून ताका प्रिकॉशन कितें घेवचें अशें लोकांलो डिमांड आसा. साबार टू फोंडा ही बस येता सकाळ फुडें आमचे 7:00 तिचे सगळे आमचे कॉलेजीचे आनी स्टुडंट सगळे आसले भितर. आनी आमचे हॉल्टाची तिचे कितें पट्टी गेली म्हणटा ते ड्रायव्हर बी. आनी ती कोणी शेतां पडली. आनी जवळ जवळ 20 सुमार लोकांक मार बसला, किरकोळ मार बसला. तितून मेजर आमगेली 3-4 जाण तांकां मेजर मार बसला. एकट्यालो भूज, एकट्याले हात हें जाला, एकट्याले कमर, एकट्या तकली मार बसला. अशी 5 जाणां जाल्यार मातशें मेजर जाला. बाकी सगळे मायनर इंजरी. आज ID हाडल्या सगळे हांगा आनी तेंचे ट्रिटमेंट चालू आसा. आदीच गोंयचे रस्ते आपल्या गुणांक लागून फामाद जाल्यार मंत्री सुभाष शिरोडकर म्हणटा गोंयचे रस्ते बरे आसात. पूण ड्रायव्हरांनी आपल्या गतीचेर खंय नियंत्रण दवरपाक जाय. आयकात सुभाष शिरोडकराचे संशोधनात्मक विचार. तो ड्रायव्हर म्हणटा की मुखाल्ली पट्टी आसती मोडली अशें म्हणटा. ऑफकोर्स हें आतां इन्व्हेस्टिगेशन पुलिसीन करपाक जाय. पूण एक म्हणजे हें आसा की सुचोवणीशी आसा की रस्ते आमचे सगळे गोंय बरेच रस्ते बरे आसात. पूण चालक जे आसता पळय ताणें आपले स्पिडीचेर मातशें कंट्रोल दवरपाक जाय. कारण हल्लीच्या दिसांत खूब एक्सिडेंट चडच्यान एक्सिडेंट आयकूं येतात. ती स्पीड जी आसा, गती आमकां जरी मेळ्ळा ती गती मातशी कंट्रोलांत आसूंक जाय अशें दिसता म्हाका. लोकांनी मागणी केली की तो रस्तो अशी राहा पयलीं तो मातसो वाडोवपाकडे रिटेनिंग वॉल मदीं बांदपाक केल्ले थंय. पूण जालें कितें ते शेतकारी जमीन मालक आसा पळय तांणी विरोध केलो नाकाशें म्हणून. आतां म्हणटात ते बांदून घे अशें म्हणून. पूण पळयात मुखाल्ली थोड्या दिसां भितर बांदून घेवपाक कितली इंजर्ड जाल्या सगळीं 10-15 सुमार भुरगीं आसा. कारण सकाळची म्हणजे भुरग्यां वचपाचीच बस ती निरंकालच्यान 30 सोय तांकां. आनी त्यामुळे भुरगीं आशिल्लीं 10-15 तरी आशिल्लीं. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता कणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. 15 मार्च मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय करचे वा थांबोवचे असो आदेश केंद्रान दिला. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सारातान सांगले. हे घोशणे उपरांत आमचो रिपोर्टर सुभाशीश गोवेकर रस्त्याची कामां खंय पावला ते पळोवपाक गेलो. पूण चडशे रस्त्यांचे काम बंदच आशिल्ल्याचे पळोवपाक मेळ्ळे. पळयात. गोंयचे रस्ते घेवन लोकांच्या मनात जायते प्रश्न उप्रासल्यात. बऱ्याच रस्त्यांचेर डांबर घालून तांकां दर्जो दिवपाची गरज आसा. मुजत पाळपाक जाय जाल्यार काम तितल्याच नेटान चालू आसूंक जाय आशिल्लें काय ना, काय परतून अधिकाऱ्यांनी डबल वावर करपाची येवजण आखल्या. लोकांचे पैसे खर्च करून पयलीं सगळ्याक डांबर घालप आनी मागीर काम पुराय करपाक रस्ते खोणान काडप हें कसलें सरकारी नियोजन?
गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकर. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवापर्यंत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडणेच्यो सगळ्यो न्हंयो आनी उदकाचे मार्ग धोक्यात आसात. पेडणेकार आतांच संघर्शा खातीर उबे रावले नात जाल्यार पेडणेकारांचे भविष्य कठीण. पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकारान चिंता उक्तायल्या. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन कायद्याचे बाबतीत गोंय सरकार कितले गंभीर आसा हाचेरय केरकारान दुबाव उक्तायलो. सध्या गोंय कळणे न्हंयचें उदक खातात, पूण हे न्हंयची अवतिकाय गोंयकारांनी जाणा जावन घेवची आनी आपलो फुडार थारावचो. पेडणेचे उदकास्त्रोत गायब जावपाचे वाटेर आसात. राजेंद्र केरकारान फुडाराच्या धोक्याची कल्पना दिल्या. हरमलच्या ज्ञानदा ऑडिटोरियमात वॉटर रिसोर्सीस ऑफ गोवा ह्या विशयाचेर केरकार उलयतालो. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर व्याख्यानक हजर आसले. खूप भयानक आसा कारण पेडण्या जे महत्वाचे जलस्रोत आसा ज्यो 4 न्हंयो आसा त्या 4 न्हंयांची परिस्थिती एकदम बेकार जाल्लेली आसा. जी कोलवा नदी आसा जिचे तिळारी धरण प्रकल्प आसा तेचेरूच महाराष्ट्रान सध्या नवीन फुकेरी हांगासर धरण बांदलेलें आसा. त्या शिवाय तेरेखोल नदी जी आसा त्या तेरेखोल नदीचेर माडखोलचें धरण आसा. त्या शिवाय दाभिळच्या धरणाचो प्रश्न जो आसा तो न्यायप्रविश्ट आसा. आणि परत कळशी नाला जो आसा जो 12 म्हयने लोकांक उदक पुरयतालो तेचेर महाराष्ट्र सरकारान कोल्हापूर टायप बंदारो बांदला आनी ते पाणी जे आसा ते दुसऱ्या बेसिनान येल्लें आसा. त्याच बेसिनान हरशी वापरपाक ताका अनुमती आसा, पूण तेंच्यांनी हे जे पाणी आसा तेरेखोलचें पाणी ते कोलवाच्या खोऱ्यान वापरपाचो यत्न सुरू केल्लो आसा आडाळीक. आनी ह्या सगळ्या गजालीक लागून एके वटेन महाराष्ट्र आनी एके वटेन गोंयचेच लोक ह्या नदीच्या अस्तित्वाचेर घालो घालीत आसात. ताका लागून येणारो कालखंड जो आसा त्या कालखंडान झरे विहिरी तेंचें संरक्षण करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान पेडणेकारांनी जर चळवळ हातीन घेवंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की तांकां पाणी जे आतां सध्या जो प्रकल्प आसा 15 MLD उदक तांकां दिता कळण्या नदीचेर, त्या कळण्या नदीची परिस्थिती आसा ती एकदम बेकार जाल्ली आसा. तुमी फक्त त्या अधिकाऱ्याक मेळात आनी कितली फावटी फिल्टर बदलचो पडटा न्हू तो विचारात, मागीर तुमकां कळटलें की पाण्याची परिस्थिती आनी दर्जो जो आसा तो कितको खालावत चालला. मुरगांव बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी म्हटल्यार जैवविविधताय वेवस्थापन समितीन म्हादयचें उदक कर्नाटकांत वळोवपाक विरोध केला. म्हादयच्या विशयाचेर खाशेली बसका घेवची अशें मागपी निवेदन तांणी मुरगांव पालिकेक बरयलां. सगळ्यांक खबर आसा म्हादयचो इश्यू जो आसा तो कितको इम्पॉर्टंट आसा. म्हादय आमकां कितकी इम्पॉर्टंट आसा गोंयांत आनी तेजें उदक समज डायवर्ट जायत जाल्यार तेजो इफेक्ट जो आसा बॅड इफेक्ट जो आसा तो कसो जनवरांचेरूच न्हू तर आमच्या सगळ्यांचेरूच पर्यावरण जें आसा तेजेर कसो पडटलो हें सगळ्यांक खबर आसा. तेज्या लागून आमी हें उदक जें आसा तें डायवर्शन जें आसा तें आमी अपोज केल्लें आसा. आमी प्रत्येक गोंयकार तो अपोज करता, इन्क्लुडींग ऑल गव्हर्मेंट आसूं कोणूय अशें सगळे जाण ते अपोज केल्ले आसा. आनी तशेंच तेज्या लागून आमी आमची मर्मुगांव बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची आमी मिटींग घेतली आनी तितून आमी रेजोल्युशन घेवन आमी गोवा स्टेट बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड जे आसा तांकां आमी ते फॉरवर्ड केल्ले आसा. आमचे तांकां आमची बाकीची सगळे कमिटी BMC कमिटी तांकां आमी आमचो सपोर्टूय हे केल्लो आसा दिल्लो आसा. आनी प्लस आमी आमचे ऑब्जेक्शन तेजेर रेज केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी चेअरपर्सन आमी बरयल्ले आसा आनी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आहे की ताबडतोब रोखडीच आमी एक स्पेशल कावन्सील मिटींग फक्त म्हादय जो इश्यू आहा तो डिस्कस करपा लागून घेवपाक जाय. आनी आमचो चेअरपर्सन जो त्यांनी सोमतेच आमकां तेजेर सपोर्टूय दाखयल्लो आसा आनी त्यांनी आमकां उतर दिल्लें आसा की ती इमिजिएटली तो घेतलो. सो प्रोबेबली मे बी वेनिशे थर्सडे केन्नाय ती मिटींग जावपाक शकता. नॅचरली 100% आमी नेक्स्ट कावन्सील मिटींगेन इमर्जन्सी कावन्सील मिटींगेन आमी तो पॉयंट घेवपाचो आसा आनी रेजोल्युशन घेतलें आमी की जे म्हादयचे जे उदीक डायवर्ट करपाक शकता पळय ते करपाचें न्हू. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आख्या गोंयान एकूच एक नदी आहा ती आमकां पिवपाचें उदीक येता तें म्हादयचें. गोवा 365 खातीर पार्सेच्यान संदीप कामुलकार, वास्कोच्यान हिरू महाले, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी. PWDच्या अभियंत्यांनी कोमुनिदादीचो प्रशासक आणि 20 खात्याच्या वांगड्या सयत आयज दनपारा मडगावचे कोमुनिदाद इमारतीची पळोवणी केली. इमारतीची सामकीच अवतिकाय जाल्या. गोवा 365 उजवाड घालतकच यंत्रणेक वेग आयलो. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सरकारी खर्चान इमारत दुरुस्त करपाचे उतर दिला. इमारतीचो जीर्णोद्धार करपाक लागपी खर्चाचो अदमास घेवपा खातीर आयज तपासणी केली. दक्षिण गोंयचे कलेक्टरेट कोमनीदाद इमारतीत आसा. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान काल सरकारी खर्चान इमारतीचे जीर्णोद्धार जातलो अशें आश्वासन दिल्ले.
डिसायड केलं म्हणजे त्या दिसा पळय मिनिस्टरान सांगलेलें ते प्रमाणे आयज इन्स्पेक्शन घेतलं आणि ताणें आतां विदीन 7 days आपूण एस्टिमेट करून डिटेल एस्टिमेट करून विदीन 7 days ताणें दितलो तो एडमिनिस्ट्रेटराक आनी मागीर एडमिनिस्ट्रेटर आमची कुमदादीची मिटींग आपयतलो like regarding the funds, how we have to continue because the minister comes to tender the so we will have to decide now about the contribution and how we are going to connect the funds. Can estimate montry करतले. मेंटेनन्स गव्हर्मेंट करपाक डिपार्टमेंट करपाक तुम्ही काम मेंटेनन्स डिपार्टमेंट करपाक तुम्ही ना आम्ही डिस्पेच आसा तुमीच करतले फक्त एस्टिमेट आणि टेंडर PWD करतले फंड आम्ही अरेंज करतात. ओके कितलो लागतलो असो फंड्स एस्टिमेट दिता ते प्रमाणे आमकां पहिले मिनिस्टर कलेक्टर वगैरे मिटींग घेतली आणि पहिले कमिटी मेंबर आपले सालसेडीतले त्याचा एस्टिमेट ड्राफ्ट केलं त्यांनी ते क्लॅरिफिकेशन आज PWD इंजिनियर होमदारी कमिटी मेंबर तांकां आपयलें कितें क्लॅरिफिकेशन जाल्यार तें करेक्ट करपाक तें एस्टिमेट केलें तेजें कितें रेट जावं आनी कितें आसा तेजेर करेक्ट करपाक एस्टिमेट करपाक आज आपयलें आनी तें डिस्कशन जालां न्ही मागीर किती डिसिजन घेतला फायनली आता ते PWD कितें करेक्शन आसा कोणाक सबमीट करतलो एस्टिमेट बिल्डिंग रेनोवेशन वगैरे बेगीन जातलो तर जातलो एस्टिमेट केले म्हणटा टेंडर करतले ते आनी म्युन्सिपल हे कुमदान ते फंड्स दिवपाक जाय डेपोजीट करपाक जाय तेंची ते मिटिंगे घालून ते करतले कंट्रिब्युशन करपाक जाय सगळें रिक्वायरमेंट म्हणून एस्टिमेट करून ते सबमीट करतले तेंकडे डिविजन हेडा कडेन कितें कितें काम आसता लायटीचो आमचो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट कितें एस्टिमेट कितलो काडला तुमी ना अजून करू ना आतां पळोवपा येयल्लें न्ही अजून ड्रॉईंग कितें आसलें मेजर काम सुद्दां कितें आसा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल वायरिंगाचें काम तेच मनोहर फर्नांडीस ते इलेक्ट्रिकल तो हें करतलो एस्टिमेट ओके गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. गोवा स्केटिंग असोसिएशनाक स्वताचो ग्राउंड मेळटलो. स्केटिंग ग्राउंड दिवपाचे खेळा मंत्री गोविंद गावडेन तांकां उतर दिला. वेळी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सात स्केटिंग काम सुरू जाला. गावडेन सांगले. आज आम्ही आसात ते मनोहर पर्रीकर स्टेडियम जो नावेली आसा ह्या स्टेडियम आसात आणि हांगा आमचे मदीं आसात जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टरा फुडें आमी विचारया आनी एक जाणून घेवया जो स्केटिंग ग्राउंड जो जाय आसलो हे जे स्केटिंग एसोसिएशन आनी तेच बरोबर जे पेरंट्स आसात हे मागताले की आमकां स्केटिंग ग्राउंड दिवचो म्हणून पूण कितलीशीं वर्स जालीं हांकां आनी ह्या एसोसिएशनाक स्केटिंग ग्राउंड मेळना. आज आमी मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन विचारया की तुमी तेंचो खंय अरेंजमेंट केला काय कितें. ते काल जेन्ना त्यांची चॅम्पियनशीप आसली त्या टायमार तेणी आमकां सांगले कडेन आसा तेणी कितलीशीं रिप्रेझेंटेशन गव्हर्मेंटा दिल्ले कडेन आसा स्पोर्ट्स मिनिस्टरा दिल्ले कडेन आसात आमकां ग्राउंड दिवचो म्हणून पूण अजुनूय ह्या ग्राउंडाचें खंयच कांयच जालें ना. जेन्ना हे चॅम्पियनशीप करपाक जेन्ना नॅशनल लेवलार वता तेन्ना ते भायर पडटात तांकां प्रायज हाडपाक मेळना चॅम्पियनशीप हाडपाक मेळना. आमचे कितलीशेच भुरगीं जे गोंयची आसात हे स्केटिंगाक मुखार आसात स्केटिंग करतात पूण ते करतात ते एक चिंचोणे असल्या सादी ग्राउंडाचेर तो सुद्दां तेणी खर्च करून आज तेणी सांगले कडेन आसा ह्या एसोसिएशनान की आमी पेरंट्स एकट्यान जावन सुद्दां पयशे काडून आमी हो ग्राउंड रेडी करपाक तयार आसा पूण आमकां खंय तरी सरकारान मदत करून सरकारान ग्राउंडाची जागो दिवपाची गरज आसा. आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो गोविंद गावडे आसा हेचे कडेन विचारया की ह्या ग्राउंडा खातीर तुमी कितें अरेंजमेंट केला तुमी करतले काय कितें हे आज तेचे कडच्यान विचारून घेवया. इवन हांव चिकालीन एक दीस गेल्लो आशिल्लो थंय आमच्या एका चर्चीचो स्केटिंग ग्राउंड आसा तसोच तरेचो ट्रेंड जसो आमी आतां जितले ग्राउंड आमी जेन्ना डेव्हलप करतले त्या वेळाचेर असो तरेचो स्केटिंगाचो ग्राउंड डेव्हलप करपा खातीर म्हजी तशें मनाची तयारी आसा. नॉट ओन्ली द स्केटिंग बट जितले जितले नवे डिसिप्लिन्स आमचे भितर आसतले तितल्यो तितल्यो काही गोष्टी आमकां तयार करपाक जाय कारण सगळे स्पोर्ट्साक आमी समान हें दिवपाक जाय. वेळ तुम्ही म्हणले आपण वेळ एक ट्राय करता म्हणून ऑलरेडी सुरू आसा आनी म्हाका दिसता वेलीम आमचो बरो कॉम्प्लेक्स आसा आमचे कडेन जागाय आसा आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान इफ दे डिझायर आनी म्हाका दिसता वेलीन ते सालसेडींतल्यान स्केटिंगाचे भुरगे बरेचशे प्रॅक्टीस करता आनी त्या एरियान सुद्दां दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसा.
आसता वेळीक दितलो हय हय डेफिनेटली दितलो हांवें कितें सांगलां वेळीकाराक हांवें कितें सांगलां की तुमकां कितें जाय सेकंड फेजीन तुमी बसा तुमी म्हाका सांगात आनी कॉमन दिवं नाका म्हणून सांगलां प्रत्येक जण कितें करता व्हॉलीबॉल मागता बॅडमिंटनूच मागता सगळ्यो काही गोष्टी डिसिप्लीन जेन्ना आसतल्यो त्या वेळाचेर आमकां एक्सेल जावपाक मेळटलें आज सालसणाक भवी न्ही आसा फातोर्डा आमचें आसा थंय दोन ऑलरेडी बॅडमिंटनाचे कॉम्प्लेक्स आसा सो अशे तरेचे विविध कॉम्प्लेक्स जर आयले जाल्यार ते काही गोष्टी आमी बरे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करपाक शकता गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि भक्ती पै बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. नावेलच्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमार राष्ट्रीय रोल बॉल चॅम्पियनशीप अधिकृतपणान सुरू जाल्या. फुडले 3 दीस चलतले हे चॅम्पियनशिपीत 11 राज्यांतले खेळगडे वांटेकार जातले. ही चॅम्पियनशिप 3 दीस चलतली. जम्मू काश्मीर, तामिळनाडू, पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, सिक्कीम, हरियाणा, तेलंगणा, राजस्थान आणि आसामातले खेळगडे हे सर्ती खातीर राज्यांत पावल्यात. 72 दादले आणि बायलां सयत 34 प्रशिक्षक ह्या चॅम्पियनशिपाक हाजीर आसात. इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशनाचो वांगडी अमिताभ शर्मा, रोल बॉल असोसिएशनाचो अध्यक्ष मनोहर कांत आणि सचिव राजू दबाडे हे काय मुखेल मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आज की चैंपियनशिप के बारे में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि रोल बॉल फेडरेशन, आप सबको एक बात मैं बताना चाहता हूं कि ये एक इंटरनेशनल गेम है और रोल बॉल फेडरेशन का एशिया ऑफिस और इंटरनेशनल ऑफिस दोनों ही इंडिया में. सो ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात है और श्रीमान राजू दबाडे जी को इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है. वो मेरे कॉलीग भी हैं आइस स्केटिंग एसोसिएशन में, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं और जो मेहनत रोल बॉल ने की है, आई वुड ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेट द प्रेसिडेंट ऑफ रोल बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया. वो जो इस गेम को और इस स्पोर्ट्स को जितना वो आगे बढ़ा करके लेकर के जा रहे हैं इंडिया में, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में शायद ऐसा ना हो कि इसको नेशनल गेम्स में ही इंक्लूड करना पड़ जाए क्योंकि इतना अच्छा काम रोल बॉल फेडरेशन कर रही है. रोल बॉल नॅशनल चॅम्पियनशीप 2023 हेचे नुकतेच मनोहर पर्रीकर स्टेडियम नावेली उद्घाटन जाल्लें आसा. त्या उद्घाटनाक आमचे बरोबर उपस्थित आशिल्ले आमचे इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशनाचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबर श्रीमान अमिताभ शर्मा, ज्यांच्या फुडारपणा सकल हे रोल बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया आज मार्गक्रमण करता. ताचे प्रेसिडेंट आदरणीय मनोहर कांत, हू इज ऑल्सो अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, ज्यांची संकल्पनेतल्यान हो रोल बॉल जो खेळ मुखार आयलो तो म्हळ्यारूच महाराष्ट्राचे राजू दबाडे, ज्यांनी 2005 हो स्पोर्ट्स ऑन ग्राउंडार येचे पयलू ताजी करामत जी आशिल्ली पयली, ही करामत इवन तो पेपर सुद्धा डिस्ट्रिब्युशन करतालो, तो स्केटिंगचे घालून रोड हे करून पेपर डिलिव्हरी करतालो आनी ताजे भितर एक पोटेन्शियल एक एन्थुझिझम आशिल्लें आनी म्हणूनच दॅट स्पोर्ट दॅट ताजें पॅशन जें आसा पळय तें कन्वर्ट इनटू द स्पोर्ट्स. हो रोल बॉल स्पोर्ट्स म्हणल्यार जो आमचो बास्केटबॉल आसता किंवा जो बेसबॉल आसता, फक्त एकूच फरक कितें आसा, जे आमचे स्केटिंग जे आसा ते पांयांक बांदून जशे आमचे स्केटिंगा प्रमाणे त्यो काही गोष्टी वचपाच्यो एक स्पेशल एडिशन जे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशीष गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. विद्यार्थी आणि बायलांनी मार्शल आर्टाकडेन फकत खेळ वा कला म्हणून पळोवचे न्हय तर आत्मशिस्त लावपा खातीर मार्शल आर्ट आपणावचे. वास्कोचो PI कपिल नायकान सांगले. शोभुकाय गोजेरियो कराटे दो इंडिया नुरानी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबाच्या जोड पालवान ऑल इंडिया गोजू कप 2023 घडोवन हाडलो. त्या वेळार कपिल नायक उलयतालो.
इंडिया ड्रीम कराटे टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला म्हाका खरेंच तांची तोखणाय करून दिसता कित्याक आयज हांगा भुरग्यांक पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता आनी कित्याक कराटे तो आज स्पोर्टूच न्हू हें आतांच सांगना जाल्यार तो आमचो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लायफ जाता कित्याक आज क्रायम्स कितली वाडयतात कसली क्रायम केन्ना जाता ती कळना त्या वेळार एट द पर्टिक्युलर टायम जेन्ना क्रायम जाता तेन्ना आपल्याचेर संरक्षण करचें पडटा जेन्ना तुजी म्हऱ्याक कोण पावना तूं कोणाक पुलीस आपयतलो आनी कोणाक आपयतलो मागीर ताका थोडो टायम वता बट एट दॅट पर्टिक्युलर टायम सेल्फ डिफेन्स तो आसपाकूच जाय सो त्या खातीर आयचे भुरगे जे आमचे फ्युचर आसात देशाचे ते म्हाका कराटेक हे पार्टिसिपेट जाता तें खरें बरें दिसलें आनी चड हांव हॅप्पी कित्याक चडांत चड गर्ल्स आसात आनी गर्ल्सांक तर व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा आयच्या हातूंत कित्याक आज खूब तरेचे क्रायम जाल्यात आनी एट दॅट पर्टिक्युलर टायम दे हॅव टू फेस दॅट आनी ते फेस करपाक शिकतलो जाल्यार फक्त एक सेल्फ डिफेन्स तुजो बरो आसपाक जाय आनी सेल्फ डिफेन्स कराटे तुवें केलें म्हणजे तुका सेल्फ डिफेन्स कळटा आनी तुजी कॉन्फिडन्सूय वाडटा त्या खातीर हांव सगळ्यांक हांकां ऑर्गनायजर्सांक देव बरें करूं म्हणटा की असले तांणी आनीकूय टोर्नामेंट ऑर्गनायज करचे आनी खूब भुरगे अशे ट्रेन करचे आतां आमी सगळे पळयतातच की सगळे मोबायल्स हातांत आनी सगळे तातूंतूच बिजी आसतात तसली आमकां खूब आतां आवटडोर गेम्स खूब कमी पळोवपाक मेळटात तातूंत भितर अशे जे आमचे ऑर्गनायजर्स आसात ते अशे गेम्स प्रेजेंट करतात आनी भुरग्यांक ते ओडून हाडटात असली गेम्स आवटडोर्स खेळपाक तेन्ना हाजे फुडेंय बी तांणी असले आवटडोर गेम्सांक खूब ते भुरग्यांक हाडचे आनी तांचे बरे भशेन ते तांकां पार्टिसिपेट करून तांकां खूब तांचो फुडारपण करता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशीश गोयेकार आणि संगीता ओली. या सप्तकाचे अखेरेक हवामान गरम उरतले. चढावत तापमान परत वाढून 30 डिग्रीच्या लागसार पावतले. लोकांनी जाता तितले हायड्रेट रावचे हवामान खात्यान सल्लो दिला. आयतारचे तापमान गरम आणि सुके उरतले. फातोडेर कांय वाठारांनी दव पडून हवामान थंड उरतले. उपरांत दनपारां गरमी वाडटली. दनपारां चढावत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस उरतले. रातच्या वेळार ते 20 डिग्री जातले. सांज वेळार कांय कडेन कुपा दिश्टी पडटली. आयतारा बोट धन्याक खाशेली शिटकावणी ना. 1 तारखे मेरेन हवामान सुके. आयतारा फातोडेर दव. आयतारचे चढावत आणि उणे तापमान 33 आणि 20 डिग्री सेल्सियस. आयतारा उण्या तापमानान 2 ते 3 डिग्री उणाव. बोटधन्याक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.